आयज किरण कांदोळकर प्रसाद तुका की सिमोल्लंघन करून बीजेपीच्यान गोवा फुडें येता आनी ह्या कार्यावळीक आयज ताका वेलकम करपाक माचयेर आमचे पार्टीचे प्रेसिडेंट आदले मंत्री बाब विजय सरदेसाय तशेंच म्हजे वांगडी बाब विनोद पालयेकार पार्टीचे इतर पदाधिकारी आमचो संतोष सावंत तशेंच इतर पदाधिकारी आयज जशें मोहनदास म्हटला आदलो आमदार आनी ह्या परत एकदा जावपाचो आमदार बाब किरण कांदोळकर तेंचे सगळे सपोर्टर्स पंचायत सरपंचीस पंच मेंबर आनी हांगासर मोठ्या संख्येन उपस्थित रावलेले जरी ह्या महामारीन सुद्दां किरणाच्या आवडीन किरणाच्या मोगान हांगासर उपस्थित रावलेले सगळे किरणाचे फ्रेंड्स किरणाचे सपोर्टर्स जेन्ना हांव येतालो ड्रायव्ह करून येतालो तेन्ना फूल जो इंडस्ट्रियल इस्टेट करसवाडा इंडस्ट्रियल इस्टेटीक पयलो बॅनर पळयलो आनी खूब तेंपान गोवा फॉरवर्डाचो बॅनर्स अशें जशी एक रॅली आसता जसो आमी स्टार्ट केली पार्टीची आमी स्टार्ट केल्ली आनी जशे बॅनर लागताले प्रत्येक हितून माड यात्रा म्हणा आवाणीकरची यात्रा म्हणा नॅशनलायजेशन ऑफ रिवर्स म्हणा जेका मोठ्या संख्येन लोक उपस्थित रावताले तशा प्रमाणान बॅनर्स आनी डँगलर्स आमकां आख्या रस्त्याक दिसती पडले एकलो वांगडा गाडयेन आसलो तो म्हणपाक लागलो इलेक्शन आसा कशें दिसता म्हणपाक इलेक्शन लागीं पावलो कशें दिसता म्हणून असो एक माहोल तयार जाला माहोल आनी जेन्ना सकयल पावन आमी ते सॉंग लागले गोवा फॉरवर्डाचें जिखतलो रे हांव जिखतलो तें सॉंग हांव विजयाक म्हणटलो की आमचें ऑपोजिशन सुद्दां आसा ऑपोजिशन म्हाका म्हणटालो की ऑपोजिशन आमदाराचे भाव तो म्हणटा आपलो भुरगो हें सॉंग म्हणटा घरान म्हणटा जेन्ना सॉंग टीव्हीर लागताले तेन्ना हें सॉंग इतले पेनिट्रेट जाल्ले आनी इतले आवडीचे सॉंग की सगळे इवन ऑपोजिशनाच्या भावाचे भुरगे घरा कडेन हे सॉंग म्हणटाले आनी एक माहोल म्हाका दिसता आयज तयार जाला आनी किरणान तसो एक एटमॉस्फियर थ्री मतदारसंघान असो तयार केल्लो आसा आज किरण कांदोळकराच्या रुपान एक भावी आमदार तुमकां दिसता पयलीं तो आमदार आसलो थिवीचो आमदार जावपाक ताका अजिबात त्रास ना फुडें हे लोक सैलाबा वयल्यान पळोवन दिसता आनी ताका सदांच आमचो तेंको आसतलो ह्या गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे शिलेदार तेज्या फाटल्यान गंभीरपणान उबे रावतले आनी ह्या थिवेन गोवा फॉरवर्ड रुपी आमदार तुमकां फुडें दिश्टी पडटलो राती पासोळे मारताले आमी हांगासर बॅनरां बांदताले राती पार्टीचे कोण हांव नांवां घेयना पदाधिकारी व्हडले व्हडले पासोळे मारताले भंय पडला आनी हो भंय फक्त एकल्या किरण कांदोळकराच्या कुस्तार न्हू जाल्यार तुमी जे हांगासर भितर हॉलान आहात आनी भायर आहात आनी थिवी मतदारसंघान असंख्य जे कार्यकर्ते आहात आयज भारतीय जनता पार्टीचे जे पेटर्न उठलेले आहात हेंच्या पासत भारतीय जनता पार्टीक भंय पडलेलो आहा 2019ची लोकसभा निवडणूक येयली तुम्ही सगळ्यांनी भारतीय जनता पार्टीक मत मारले तुम्ही सगळ्यांनी हो नरेंद्र मोदी सरकार जिखोवन हाडलो तुम्ही सगळ्यांनी श्रीपाद भाऊक जिखोवन हाडलो तुम्ही भारतीय जनता पार्टीचे काम केले आम्ही सगळ्यांनी मेळून भारतीय जनता पार्टीचे काम केले आणि जे लोक थंय रावन आमच्या कार्यकर्त्यांक गाळी मारताले तुम्ही भारतीय जनता पार्टीचे फ्लॅग बांधतात म्हणून गाळी मारताले तुम्ही भारतीय जनता पार्टीचे कॅप घालून भोंवता म्हणून गाळी मारताले तुम्ही भारतीय जनता पार्टीक वावुरतात म्हणून तुमकां हिणयताले ह्या हळशीक लोकांक ह्या लोकांनी ह्या जनतेचो विश्वासघात करून गोंयचे जे भारतीय जनता पार्टीक जे नरेंद्र मोदीक गाळी मारताले काही दीस पयलीं असले लोकांक भारतीय जनता पार्टीन प्रवेश दिलो आनी सगळे नाका जाल्ले करून सोडले सगळे प्रमाणीक कार्यकर्त्यांक कीव येयल्ली कारण एकल्याकूय विश्वासान घेतलो ना हे जे इम्पोर्ट केले आमदार सरसकट 10 आमदार काँग्रेसीनसून हाडली काँग्रेसींतली वो तो कोणी तरी बैल म्हटल्यार लोलयेकर बाबान बैल म्हटल्यार सारकें आहा हे जे बैल हाडले ही जी घाण हाडली हितूनसूनच भारतीय जनता पार्टी पतनाच्या वाटेक गेली मनोहर पर्रीकर ह्या संवसारांत ना जाले आमी सगळे जे स्वाभिमानी थिवेकार म्हणया स्वाभिमानी गोंयकार जे म्हणया आमी अटल बिहारी वाजपेयीचे विचारसरणी आसत किंवा बाकीचे जे नेते येताले त्यांची विचारसरणी म्हणीत
मनोहर पर्रीकराचे विचार असत आमी सगळे ह्या विचारसरणीक आमी कांय तत्वांक लागून हे भारतीय जनता पार्टी वांगडा जुळत गेले. आमकां सदांच शिकयलें कार्यकर्तो हो सर्वश्रेष्ठ, नेतो हो कांयच न्हू. पण आयज उलटें जाल्लें आहा. आयज नेता जे आहात भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते वळखना, एकामेकाचेर तिडकी काडपाक लागलेले आहात. कांय दीस पयलीं आमचेरूय तिडक काडली आनी आयज तेंचे खरें जर कर्म तेंचे म्हणजे आमी उतर आहा ते हांव म्हणिना, कित्याक तेंकां जर आमी म्हणीत जाल्यार म्हाजें तोंड वायट जातलें. पूण तेंकां लजूच ना, तेंकां लजूच ना. ही कर्मां जी करतात लोकांक जे म्हाजे भायर दवरल्यात तेंच्यांनी, हेचे वयरसून कळटा ते खरें भियेले. आमी गणसा पळयल्ली आनी आमकां पर्रीकारान व्हरून हे कोण ते बैला कशें व्हरून बांदूंक नाशिल्ले. आमी जेन्ना सरकारान गेले तेन्ना आमी एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम करतलो. ज्या कॉमन मिनिमम प्रोग्रामान जे तोंड केल्ले ते आमी झाड केले. झाडा फुडें स्टेट ट्री म्हणून केले. हो माळ म्हणटा स्टेट ट्री आमच्या खातीर जालो. हो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आसलो. आज पयशाचो इश्यू जाला. जयेशान तुमकां सांगला की थर्ड ट्रायपार्टीट एग्रीमेंट म्हणतो कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स म्हणटा नाशिल्लेच. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक आमी हाडलेलो तुमकां. खूब इश्यूज जाले. नेशन वायड बीफ बॅन म्हणून जालो. बीजेपीचो मुख्यमंत्री गोंयचो ताणें स्टेटमेंट काडलो की गोंयांत बीफ बॅन जावचें ना म्हणून. कित्या खातीर म्हणून जालें? आमचे प्रेशरा खातीर जालें. वेली म्हणटा एक केस जाली. खूब आमचे पाद्री भाव आहले, तांचेर केस चलताली 5 वर्सां. एटेम्प्ट टू मर्डर केस घाल्ली. हांवें प्रेशर करून ती केस तांचेर विड्रॉ केली. आज मेरेन थंय प्रूफ आसतलें. एटेम्प्ट टू मर्डर सेक्शन काडून एटलिस्ट 50 म्हणजे वेलीचे आमचे भाव ज्यांचे पासपोर्ट ब्लॉक जाले आनी तांकां तांचे त्रास करपाक, तांकां हॅरेसमेंट करपा खातीर ही केस घाल्ली. बीजेपीच्या सरकारान ती पर्रीकरान आमी फाटल्यान करपाक लायली. सो आमी गणसा पळयत नाशिल्ले. आमी ओगीच तुमी सांगतात कोण तरी थंयच्यान वयर सांगता आदेश आयला म्हणून आमी आयकनाशिल्ले. आमी आमचे जे सिद्धांत आहा गोंय गोंयकार गोंयकारपणाचे ते आमी केन्नाच